उत्तर गोंयचो लोकसभेचो उमेदवार श्रीपाद नायकान मया विधानसभा मतदारसंघात प्रचार केलो। परत खासदार जालो काय सरवणा लोकांक मसण भूंय बांदून दिवपाचें उतर भावून दिलां। सरवणकारांची ही खूब तेपचीच मागणी। मया मतदारसंघाचो दौरो पूर्ण दिसाचो सकाळी 9:30 वाजता सुरू जालो चोडण ह्या गांवांतून आनी मागीर जवळ सगळ्यो पंचायती कवर करून आज आमी हांगा कारापूर सरवण कारापुराक पावल्या। नंतर आनी एक 2 पंचायती उरता मय एक उरल्या आनी दुसरी एवढची एक 3 पंचायती मय 4 पंचायती उरल्या त्यो 9:30 पर्यंत आमी कवर करतले। पळयला उत्कृश्ट असो प्रतिसाद आसा आनी जवळ आज या दुसऱ्या राउंडाचे म्हणजे 13 मतदारसंघ 13 दिसांक आमी पूर्ण केले। प्रत्येक दिसा एक मतदारसंघ असो करून आणि जो प्रतिसाद मेळटा तो आमी सांगू शकना, एकदम उत्कृश्ट प्रतिसाद आसा आनी म्हाका दिसता की गेल्या हाजे पेक्षा आमकां जास्त मार्जीन ह्या वेळी मेळटलें अशें एक दिसता। न्ही हो सरवण तेंचो थोडो इश्यू आसलो म्हणजे इलेक्शन फाटलें तुमी या इश्यू तांचे डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आसा ते आमी आत्तां डिस्कस केल्ले आसा आनी ते इलेक्शन जाले नंतर आमी हातीन घेतले आनी करून दितले। हातीन घेतले म्हणजे चर्चा न्ही, प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंट करतले बस। हय हय जे ताचे 2 इश्यू आसा, एक म्हणजे स्मशानभूमी आनी आत्ताच आमदार म्हणजे आमदारान म्हाका हें सांगलें की जमीन ताजी स्वताची जमीन आहा ती स्मशानभूमी दितले आनी हांव खासा निधीन तो कंप्लीट व्हेरी नेक्स्ट म्हयन्याच्यान रिजल्ट जालो की त्याच म्हयन्याच्यान हें काम सुरू करतले आनी तांकां एक उत्कृश्ट अशी बरी अशी स्मशानभूमी बांदून दितली। करिना मागीर भाऊच्या फुड्यानूच आतां तेणी प्रॉमीस केला आयल्या बरोबर पयली स्मशानभूमी दिता आनी आपुणूच NOC दिता म्हूण सांगलें। 250 घरां आसा।